गाइस गुड आफ्टरनून सगळी कशी आहे तुम्ही आहे ना बरी आम्ही आहे सगळी बरी आणि आता मागीर थोडोसो रोप उरला तो धुवन काडला आनी सुकोक घालता भायर जो बोबो आयकता तुमकां बोबो माता बाबा कित्याक मेफी तेका गोड दोता सारको चिड्डिता सो तेका आयकना आपले कोणें चिड्डिलो कित्याक तो चोयता कार्टून टीव्हीचेर कार्टून लावन दिल्लो तो सो तो चोयता कार्टून हो ते गोड दोता सारको सो गोड आनी तेका दुखता गोड दोत न्हू तेका चिड्डिल्लो तेका दुखता आनी मागीर हें केलें आनी हें कोत्तेक सतायता चुरूस केलें दाखयता तुमकां तें उरलोलें काल जालें काबार आयज तें सो तें चुरूस ऑस देंवल्या गायज गूड इवनिंग सो आतां आमी सद्या आहा कुकुली आतां थंय आमी घारा कित्याक हाल्या आमगे स्मॉलशें कितें तरी आहा तेकल्यान घार वयताय सो हांवें पयर कुकुले न्हू बाबा फिगे मेडिसिना ऑर्डर दिल्लोली काल हांव विसरोलें नायट म्हणल्यार काल आमी गेल्लोली कोलवा बिचीर न्हू सो येता तेन्ना म्हाका गूड आसलें मागीर रातीच जाला न्हू सो नाका मागीर चोवया हाल्यां चोवया म्हणून लागलो सो तेका रावतालें तो काट काय म्हणून काडिना हात काडले न्ही सो फायनली आतां मेले कुकुले ते कॉपीराइट येता मग कितें नोटिफिकेशन वी आर हॅपी डेली ब्लॉग रिमूव्ह केले इम्पॉर्टंट नोटिफिकेशन गायडलायन अगेन्स्ट केले हांवें अगेन्स्ट गेले गायडलायनाचे की ते गेले बाबा गेले हांवें डिटेल्स दाखयली म्हणून स्कॉलाची आख्खी डिटेल्स दाखयली म्हणून अगेन म्हाका खबर ना हितून डिटेल्स दाखोवं मेळना म्हणून काय जात तूं मेळटा आनी म्हाका एक कमेंट येयल्लो ओट्स खंयचे खाता ते गे दाखय म्हूण नांव बी आयज पयलीं ब्लॉगां बी दाखयलोले बट आतां थिंग नाहलो हांवें कमेंटाक रिप्लाय केला बॉटलेन गायलो आहा सो म्हाका कडेन ना म्हणून पे तेगे कवर पूण हिंग आहा कवर तेगेले म्हाका कडेन सो आयज तुमकां दाखयता खंयचो तो हे ओट्स खाता हांव चॉकलेट फ्लेवराचे म्हाका दुसरे खंयचे बरें लागना म्हाका हेच बरें लागता सो हेच खाता हांव मोस्टली एका 350 पडटा मोस्टली एक गेले एक फ्री आसता ऑफर फ्लिपकार्टाचेर बाय तुमकां ऑफरीर मेळटा ते ना जाल्यार आनी चोय हांव बी हाय गायज कशी आहा सगळी माझी फॅमिली आसा सगळी बरी आहा म्हणून आनी हांव तुमच्या मागण्यांनी बरें आहा गुड नायट सो गायज म्हाका ते दाखोवपा जाय आसलेले सो ते सांगिल्ले हूंय हा ते दी म्हणून सो ते एक कमेंट रिप्लाय करून जाला आनी आतां एक कमेंट येयला सॉसेजीसा लागून खंयचे सॉसेजीस म्हणल्यार हूंय घेता काय सो हे मडगांवान एक दितू गेट सॉसेजीचो एरिया को आहा पळय तो फार्मासी ऑपोजीट भितर स्वतान एकलो दाल्लो आसता सो ते कोण घेता मोस्टली ना जाल्यार अक्षय फोक ब्रादर्स म्हणून हाय ते पिलार हाय ते सो ते कोण सोनाटाय सो हे दोन आहलोले आनी अक्षय घेता थिंगासर मोस्टली वता पण हे पाडे भायर आमी वयल्यान गेली आनी गेली मडगांव गेलेली सो आयज येयला आनी डॅडीन आमल्यो हाडून दिल्यो ते दाखयता तुमकां बॉक्स भरून आमल्यो हाय बॉक्स भरून आंबे हाय ते फ्रिजी हाय ते आनी हे कोना आनी सेकंड थिंग म्हणटा तुमी उडोली एका मोदे क्लिपींग काडलें ते कोडे आनी गारपावन मागीर वाटेक आनी नुस्त्या बाजारांतले क्लिपींग काडलाचे आनी कांय काडून सो हाल्या आमगे कितें स्मॉलसो प्लॅन आहा तेका लागून आमकां नुस्तें जाय आसलेलें सो तेका लागून आमी नुस्तें हाडून गेल्लोली हिंगा बेतीन गेल्लोली नुस्तें हाडपाक सो थिंगसून कोले नुस्तें हाडलां तें तुमकां हाल्या कळटलें ओके आमी नुस्तें घेयलें आनी येयलें आमकां उगरां आसना तें उजरावन हाडपाक जाय म्हणून सो तें उजरावपाक जायना घरा कडेन तें तेंकडे उजरावन हाडल्यार बरें जाता सो डॅडीक सांगिल्लें हाल्या सकाळीं मातशें पणजे वचोन तें उजरावन घेवन ये म्हणलें बेबी शाक
सो तेगे स्कीन पील करूंक जाय न्हू. सो आमगे ते सूर्य आहाय तितू हें जायना आनी आमकां उजरावपा जावपा ना ते. आनी डॅडी म्हणटा ते उजरावपा ते स्कीन काडपा ते कोणें जावपा ना कित्याक सुरी दारेची जाय. सो सूर्य दारे ना. सो तेका लागलें सकाळी तूं वचोन मातशें उजरावन घेवन यो म्हणलें. सो बेबीच्याक नुस्तें तें. आनी आत्तां मागीर मूड ऑफ जालो कित्याक बेबी बाबागे येयल्लें न्हू हांवें ब्लॉग घायलो. सो व्हेरी हॅप्पी म्हणून बाबागे रिजल्ट हांवें शो केलो तितून न्हू हांवें बाबागे स्कॉल बाबागे डिटेल सगळें तें गायडलायन्स आसता युट्यूबाचेर तेजे अगेन्स्ट गेलें हांव. सो म्हाका खबर नाहली ती डिटेल्स आमी दाखोवंक शकना म्हणून युट्यूबाचेर. सो त्या गायडलायन्स अगेन्स्ट गेले म्हणून मागीर व्हिडिओ डिलीट मारलो तेणी. सो म्हाका मेल येयली डिलीट जालो म्हणून व्हिडिओ. सो अगेन्स्ट गायडलायन्स जाली म्हणून. सो म्हाका तो व्हिडिओ डिलीट जाला. आनी आतां लॅपटॉप ओपन केला लॅपटॉपार चोयत जाल्यार मेल येयलेली आहा तुगे व्हिडिओ डिलीट जाला म्हणून. सो एक मेमरी कशी आसतली आहली बाबागे फर्स्ट रिजल्टाची. आख्खो व्हिडिओ डिलीट मागेलो. आनी म्हाका क्लिपिंग्सूय मागीर ती आहलो ती हांवें डिलीट मारली. व्हिडिओ अपलोड करता हांव डिलीट मारता नाजाल्यार फोन मागेलो फूल जाता न्हू. सो तेका लागोन आनी म्हाका तेच अपडेट दिवपा जाल्यार सकाळीं हांवें कांय शूट करूं ना कित्याक म्हाका सगळें क्लिनिंगाक आहलोलें सगळें काम करतालें म्हणल्यार टायम जालो. आनी भायर सोदता तेन्ना हांवें कांय शूट करूं ना. मातशें आड पडलें बेंड लायलें म्हाका जावपा लागलें. वतान रोप सुकयलो सगळो जाग्यार मारलो आनी टॉपूल मागेलें तें काला मेरेर गेलें न्हू तो घायलो. तो धुलो लेट धुलो म्हाका उगडासूं ना फुगोक घालून दवरूं ना म्हणून. सो मागीर तो फुगोक घालून दवर मागीर धुव म्हणल्यार टायम जालो म्हाका. सो टायम जालो थिंगा गेलो. सो आयचो व्लॉग हिंगा काबार करता हांव. नाका कितू व्हडलो जाला आयचो डे कितें काय तें कांय खबर ना. मूड ऑफ जालो येस बिकॉज ऑफ दॅट व्हिडिओ डिलीटेड म्हणून. म्हाका बॅकअपाचेरूय कांय ना प्लस लॅपटॉपाचेरूय व्हिडिओज घालूंक ना ते हांवें. सो म्हाका अशी मेमरी उरोंक जाय आहली म्हाका जाय आहलोली. सो ती घी मागीर म्हणल्यार आपलें क्लिपींग कित्याक काडा आसल्यार म्हाका मेमरी जाय रे ती. तूं फर्स्ट बाबागे रिपोर्ट तुज्या हातीन पडला आनी तुगे रिएक्शन सगळें आहलो ते व्हिडिओचेर. तो व्हिडिओ डिलीट जालो न्हू. सो अगेन्स्ट गायडलायन्स गेले. सो तेका लागून म्हजो मूड ऑफ जालो. सो लेट्स सी आसूं दी देवा जाय तशें बरें जातलें. आनी म्हणजे कुजनाट रावन कितें व्हिडिओ करता कित्याक रुमान घायला बाबा लॅपटॉप आहा रुमान बाबा लॅपटॉपाचेर सॉंग्स आयकता आनी तेशी डॅडी तेशी न्हिदले. सो लागोन हांव अशी कुजनान येवन व्हिडिओ करता मागीर आनी नाका म्हणून. नाजाल्यार हांव विसरतलें हांव कितें सांगोंक जाय तसो आयच्या ब्लॉगाचेर म्हाका सांगोंक जाय आहलो. सो तें सांगिल्लें. आतां हांव वयता सासांवाच्या रेसिपीचेर एडिटींग करपाक जाय. कालचो ब्लॉग एडिटींग करूंक जाय आनी आयचो ब्लॉग एडिटींग करूंक जाय. सो एडिट करून अपलोडींग करतलें. सो मेट तुमकां हाल्याच्या ब्लॉगान हाल्याचे मिनी कितें आमगे प्लॅन आहा तो तुमकां हाल्याच्या ब्लॉगाचो हे बरो दिसता तर लायक शेअर कमेंट मेळची नेक्स्ट ब्लॉगान टील देन बाय.